सर्वेस पोरामुच्या बरवशा कित्या तूं भोवका करता नितळसांक हांव लागलेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शिळ्यांक सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुजे हांव पयस पावतना फाटीं हात हिटान दवरता अचल हांव सर्वेस पोरामुच्या बरवशान कित्याक तूं भोवका करता नितळसांक हांव लागलेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराच्या आज्ञाप्रमाणे जी येता ती भागी हो जावन आसा आयच्या देवस्तुतेचो संदेश. केन्ना जो कोण देवाच्या आज्ञाप्रमाणे जी येता तेन्ना देव ताका उंच उबरतलो आनी ताच्या काळशा पर्जा करतलो. हेंच आज आयचे पयले वसक आमकां कळयता. आमचो मोग केल्ल्यांचो मोग करूंक भोव सुलाभ, पूण आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक भोव कश्टांचो आनी आसाद. जेजू आज आम्हा सर्वांक हे कश्टांचे काम सुलाभ करूंक आयच्या शुभार्थे मुखांत आमकां उलो दिता. मोगाच्यानो, देवान दिल्ली आज्ञा पाळूंक भोव सुलाभी न्ही, चड कश्टांची न्ही. देवाचो सांगात आनी आमकां मोन आसल्यार खंडीत जावन देवाची आज्ञा पाळूंक आमकां साद जातलें. ह्याच कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगाळ बाबीनो ह्या पवित्र तींत फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्ववेदाक आनी तुमकां भावा भयणो सगळ्या संसारांत मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर घेवन सदां संवकार म्हणीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकलूत कर, सोनिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोनिया काकलूत कर, सोनिया काकलूत कर. प्रार्थुया. ससनाच्या बापा आमची काळजां बदलून तुजे सशी ओडून घे. फकत तुजें राज्य आनी ताची नीत सोदून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी मोयजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सरस्पोर तुजो देव
हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायण पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशयान अशें परगट सांगलां. तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुज्या विशयान अशें परगट सांगलां. ताणें फरमायले प्रमाणे तूं ताची खाशा पर्ज जातलोय आनी तुवें ताचे सोर उपादेश पाळोवंक जाय. तेन्ना तो तुका आपणे रचल्या सोर राष्ट्रां प्रास सर स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो. आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायल्या प्रमाणे एक पवित्र पर्जा जातलोय. देवाचे उतर हे. देवाचे बरोडकार. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. खतावीन जिनेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती भागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुजे कायदे आमी सत्रायण पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केलाय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय, म्हजी साल सदांच स्थिर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुज्या नितीवंत नियमाची म्हायत जोडटा आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनू आसतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका कधीच सांडी नाका. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पळया, ऐन वेळ वचतो, सोडूनेचो दीस वचतो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. Mateva परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां जमया लागीं म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुंकगारी करतात न्हय. तुमच्या बाबांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी जालें. अणभवर्ती लागून तितलें करतात न्हय. जर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय सर्व बरी. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुताई मगाच्या बाबान आनी भयणीनो, काळीज आसलो हर एक मनीस मोग करूंक जाना न्ही. आमकां हेरांचो मोग करीत जाय, हेरां थंय बरसून जियेत जाय.
पेल्यांनी म्हजो मोग करीत जाय एकामेका आमी बऱ्यापणान जिये जाय म्हणून आमची आशा जावन आसा आनी अशें मुळादीकपणी मनीस एक मोगाचो व्यक्ती ताचे थंय मोग म्हणले ती संगत आसा पूण जायते फावटी आमचो मोग असंपूर्ण मोग स्वार्थी मोग सिलेक्टिव्ह लव म्हणटा आमी आमकां जाय जाल्ल्याचो मात्र आमी मोग करचो कोण म्हाका बरो वा बरें दिसता कोण म्हजे विशयान बरें उलयता त्या व्यक्तीक मात्र हांव भितर खाण घेता आनी त्या व्यक्तीचो मात्र हांव मोग करता तांचे मात्र हांव बरें आशेता देखून एका रितीन हो असंपूर्ण मोग पूण जेजू आज आमकां संपूर्ण मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें शिकोवंक तो कुशी व्हरता ताणें ताच्या जिवितांत संपूर्ण मोग कितें म्हणलें त्या कुर्साच्या मरणातावन ताणें आमकां दाखोवन दिलें आनी हाच्या वांजेलांत तो आमकां क्रिस्तवांक क्रिस्तचो पाटलाव करतल्यांक संपूर्ण मोग कितें म्हणलें तो दाखोवन दिता आनी तो मोग खंय थावन येता म्हणलें आमकां कळीत करता संपूर्ण मोग आमकां ह्या संवसारांत खंयसरी मेळना हांगासर असंपूर्ण मोग मात्र पूण संपूर्ण मोग आमकां सर्गींच्या बापातावन आमकां तो मेळटा देखून ह्या वांजेलांत जेजू म्हणटा सर्गींचो बाप कोट्यांचेरी बऱ्यांचेरी तो सूर्यो प्रकाशीत करचे बरी पळयता बऱ्या मनशांचेरी वायट मनशांचेरी तो पावस वता कोणूच वायट म्हणून ताका मुळ्यो संगती देव दिनासतना रावना देव एका मनशाक खोटो म्हणल्या खातीर तो ताका बुकेन घालिना हर एका मनशाक जावं खोटो जावं बरो ताचो तो संपूर्णपणी मोग करता आनी जें कितें बरें तें तो हर एका व्यक्तीक फावो करता म्हणजे जेजू आमकां कळीत करता तर संपूर्ण मोग ह्या देवातावन येता आमकां रचलेल्या देवातावन येता आनी जर आमी असल्या मोगान जिये जाय असलो संपूर्ण मोग आमी आपणाय जाय तेन्ना आमी ह्या संपूर्ण मोग करणार देवाचो पाटलाव खरेपणी करीत जर आमी ह्या संपूर्ण देवाचो संपूर्णपणी मोग करच्या देवाचो आमी पाटलाव करी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारी मोगाच्या की उंचलो मोग आपणावंक जाय तुमी दुस्मनाचो मोग करूंक जाय तुमकां दग दितल्यांक तुमकां कस दितल्या पासून तुमी मागोवंक जाय अशें म्हळ्यार आमचो मोग सिलेक्टिव्ह जावंक नजो फकत विंचलेल्याचो मोग करचो हें जावंक नजो आमचो मोग लिमीट नातुल्लो आमी म्हणटा बरोवन ओमतोच्या तसलो मोग हो मोग सगळ्यांक पावोंक जाय सगळ्यांक मेळोंक जाय म्हणजे सगळ्यांक हांवें म्हजी म्हूण हांवें स्विकार करूंक जाय आनी हो जावंक पावता संपूर्ण मोग हो क्रिस्ती मोग संपूर्ण मोग भोव कश्टांचो मोग पूण केन्ना म्हाका रचलेल्या आनी विंचलेल्या देवा बरी जावंक म्हाका खुशी आसा म्हूण हांव दाखोवन दितां वा निर्धार करतां तेन्ना असलो मोग म्हज्या जिवितांत रुता करूंक कश्ट ना कित्याक तो संपूर्ण जावन आसलो देव बरो देव आमकां करपा दिता संपूर्ण मोग करचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान मोगान जियोवचें म्हळ्यार बऱ्या देवा बरी आमी जावंक प्रयत्न करचे देखून जेजू म्हणटा कसो सर्गीचो बाप बरो गे तशें तुमी बरीं जावंक जाय आमी दुस्मनाचो मोग करूंक आमकां जायना हेरांक आमकां वायट केल्ल्यान बोगसूंक जायना म्हणून जायतीं कारणां आमी दिवंक पुरो पूण जर आमी आमकां बरीं जावंक मोन आसा
म्हाका रसल्या देवा बरी बरो जावंक म्हाका बरें जावंक म्हाका मन आसा म्हूण आमी चिंता आनी बरें जावंक निर्धार करता तेन्ना ह्यो सर्व संगती म्हाका सोंप्यो जातात. देखून पयल्यान पयलें आज आमी निर्धार करया म्हाका एक बरो व्यक्ती जावंक जाय. आनी कित्याक हांवें बरें जावंक जाय? कित्याक म्हळ्यार म्हाका रसलो देव बरो. त्या देवाची सावळी ह्या संवसारांत म्हाका जावंक खुशी आसा. त्या देवाचें बरेपणाचें रोपणें जावंक ह्या संवसारांत म्हाका खुशी आसा. देखून हांव बरो आनी बरें जातलोंच जातलींच. आनी केन्ना म्हज्या मतींत असलें चिंता बोध येता ताका कोंबरे पडटात आनी एक बरो व्यक्ती जावन हांव जिवंक आनी फळ दिवंक शकता. तर असलें करपा असलें बरेपणाचें चिंताप सोमी सदांच आमचे थंय आमकां फावो करून दी आनी तें रुता करूंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवोवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदोगाक सर्वस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे जिणेची भक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटून ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सोबाय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दिन सर्वस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत भरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सर्वनेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय, सर्वस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जवान जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी करचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पासो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bewaart so goed pergetuja. Saani punajivan ponavarvi tu vayaka sovelai somiya samsaracha sarvantara amchi बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवितासो वुंडो आणि ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची खूण रेगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराके पितृमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत बाडय. पुनर्जीवनपणासो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आमकां मरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदूता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन भक्तीपणी मनोवया. आमच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशीच तूं संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षकांक तशें आमची पातकां भोस आनी आमकां हाताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दयेकुने जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. माय मगसो गुटचावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेस्तांचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगाळ शांतीचा गौरा आमच्या दयाळ चढवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभची वेचीव दातारा. कितली मोवाळका करतुची असीम दयाळाय सर्गीची, दैविक आनंदादूस करची, पवित्र करची आमची. मोगाळ शांतीचा गौरा आमच्या दयाळ चढवणदारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभची वेचीव दातारा. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या मिसार तुझे उतार आयकून सर्गीची शिकोवन आमकां मेळ्ळ्या, ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवून आमकां निरंतरी मेळो. तूं आमचो मोगाळ बापोय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणांनी तुवें आमकां पोसल्याय, तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वदोडकार. सांजुजे बापाक नवेन. सांजुजे बापा, नजरेताच्या कुटुंबाच्या राखण्या तूं आमच्या ह्या कार्मेलीत कोवेंताचो पात्रोन म्हणून आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतलांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेताच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतरांच्या उजवाडांत वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी वावरड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरकते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळबरीत कर. तुजे सरशीं आयिल्लीं आनी तुजे लागीं मागल्लें मेळनासतना कोणी फाटीं वचोंक नात, म्हणल्यार आविलाच्या सांतेरजाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर्व तेसांवां आनी मागणी तुज्या हातांत आमी ओपून दिता. आमची सर्व तेसांवां तुजे बापाक भेटोवन दिवया. तुज्या विनवण्यान ही आमची मागणी जेजू क्रिस्त मुखांतर आमकां फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजे कुशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन बरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगसीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमोब्यांका खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां सर्वदा आमेन सांज तुजे बापा आमा बसोत विनंती कर Jesu nante paso aplo judila rakatam lewira mokmo sokela tacha bolik rakta dila boksane tacha jinye morna sarginche jine yekus tembo तुझ्या रक्तासो हसा पृथ्वीक सोडवून दिमच्याक तो पुरो मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां बरी आशिर्वाद आमकां भगीन वर्साचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे